सदानंद शेठ कानवडेजी, तसेच आमच्या वांगडा आसतले राज्यसभेचे खासदार आणि वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रभारी आदरणीय श्री विनय तेंडुलकरजी, तसेच त्यांच्या वांगडा आसतले आमचे वास्कोचे स्थानिक नगरसेविका श्रीमती प्रिया नंददीप रावची. मानेश संगडे मागता की पहिली सायडीच्या माटवान असो So what do you want to say on that long pending? Fire station almost there, Vasco Lagon there, because Vasco is more of an industrial area. And I would like to thank the fire in charge, Ashok Manan, because his effort that it's happened. First of all, I want to thank you Jubar Munpateka. They are top of the Padla. Second, on the request to the Potter that we require a big vehicle with a high. So what is the estimate of the project and what is the time for completion, sir? I think it's about 14 crores. Estimate is 14 crores. And so any 18 months. 18 months. Thank you, sir. Thank you. Only I make a request to Mr. Menon's officer, Mr. Mendes, who's here, that they have to supervise the work. आमकां क्वालिटी बरी जाय. कितें रिक्वेस्ट करता अशोक मेनन. ना पण सर अशें जावपा ना. सायडीन आसा 10 वर्सां जाल्या अजुनूय कितें जायना. चोय पयलें म्हणल्यार तेणी फायर ऑफिसरान देवा पांय पडले 2 दीस जाले. पुजा बी केल्या. देवस्थान बी केला आमी. ना फाल्यां जायना जाल्यार कोणाक ब्लेम करपाक. एक मिनिट आतां तुका ब्लेम करता. चोय आतां म्हाका ब्लेम करपाक शकता तुमी. कित्याक दिसा आम टेक द रिस्क. See, financial approval is given 14 crores. ते बस स्टँड आमकां अप्रुवल मेळना तेन्ना पयलीं. ना पण बस स्टँडाक तूं आसा कितें रिस्पॉन्सिबल का गव्हर्मेंट आसा. So finally, so bus stand chairman, Kadamba chairman now, so I'm partially responsible. I'm not hiding from responsibility. So I'll face it whether I'm wrong or right. Sir, मी ब्रिज बांधता, फ्लायओव्हर बांधता, नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी जॉगर्स पार्क 1, जॉगर्स पार्क 2 जाता. But why is the Kadamba bus being ignored? म्हणजे is it an attempt to sideline the present legislator? किती BJP's deliberate plan काय म्हणून? त्या आमच्या आमदारान त्या संदर्भात सांगलें. कारण हांव बेजिकली पार्टीच्या संदर्भात कितें आसा जाल्यार म्हाका विचार सरकाराच्या संदर्भात जो कितें विशय आसा तो मुख्यमंत्री तुका बऱ्या तरेन सांगपाक शकतलो. पण आमदारान आमच्या सांगिल्लें आसा. पण म्हाका खात्री आसा की तांच्यांनी हो जो आज जो फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीचे फाउंडेशन घाला तो 100% कंप्लीट केले. तो दुसरो तुवें जो बस स्टँडाचो विचारलो तो टॅक्निकली जो विशय आसा तो आमदार तुका व्यवस्थितपणे सांगपाक शकतलो. सांजची प्रेस कॉन्फरन्स तेन्ना तो सांगतलो. तो ब्लेम असो न्ही भितर. एक्च्युअल फॅक्ट आहा तो तुमकां सांगतलो मागीर तुमच्या हातूंतले. कारण आमकां सगळ्यांक जाय की डेव्हलपमेंट हो ऑलरावंड डेव्हलपमेंट आसूं जाय. सगळी कडेन डेव्हलपमेंट जावं जाय. पूण खंय तरी सर लोक आमदाराक ब्लेम करता when it is not his fault because the government is not giving approvals. आमदाराचो फॉल्ट कसो म्हणटा आमी. सँक्शन दिलें सगळें केलें. एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरान जर काम सारकें करना बेगीन फास्ट जाल्यार आमदाराचो दोश कांय ना. तो फॉलोअप करता. तो पूर्णपणे सगळें कितें करपाक जाय तें सगळें फुडें धुकल्लेलें आसा. सांजच्या प्रेस कॉन्फरन्सांनी तो सांगतलो कितले डेव्हलपमेंट हांगा आसा. आनी ह्या संदर्भातले इवन हाचें जें सोल्युशन आसा कदंबाचें तें सोल्युशन बेगीनच्या बेगीन काडटले अशें मुख्यमंत्री कडेन ते स्वता उलयल्यात. आनी अशें जावचें ना. तो सगळो डेव्हलपमेंट जो आसा डेफिनेटली हांगा ह्या मतदारसंघात जावं जाय आनी जातलें. खंय तर तांच्यांनी आतां सांगलां की वर्सां जालीं सर तो ताजेर कितें उपाय. ताणें सांगलें न्ही कितें आसा एक्च्युअल फॅक्ट. ताणें म्हणलें की हो आजचो जो प्रोजेक्ट तांच्यांनी आज जो हें केल्लें आसा हेजें सगळें फायनल केल्या उपरांत म्हणून ही इज व्हेरी मच कॉन्फिडन्स की 18 मंथांत जातलो. तर ताका कॉन्फिडन्स कित्याक आसा. सगळें जें कितें सोपस्कार जाय तें पूर्ण केल्लें आसा. आनी ताका लागून ताणें तें सांगलें की हांगा 2 दीस पयलीं तेंच्यांनी हांगा सगळी पुजा कितें करूं जाय तें म्हयन्यान केल्लें आसा. त्यामुळे ही इज व्हेरी मच. कारण कालुसाक हांगाले प्रत्येक गोश्ट खबर आसा. तो कितें डायरेक्ट आमदार जावना. नगरसेवक जाला, नगराध्यक्ष जाला. त्यामुळे हांगा कितें एक्झॅक्ट कशा पद्दतीन डेव्हलपमेंट तो आमी ताका कितें सेपरेट सांगूंक जाय अशें ना. पूर्णपणे तो फाटल्यान आसा. फक्त कितें जालें लॉकडावन जालें मदीं कोवीड जालो त्यामुळे थोडीशी फाटल्यान फाटी उरलें आसत ना म्हणटा. पण येणाऱ्या दिसांनी तें नक्की जातलें आनी आमदार पूर्णपणे तें करून घेतलो इतलो म्हाका विश्वास आसा. As a party president, are you satisfied with the way the developments and कितें जाला ते वास्को under this MLA? डेफिनेटली हांव आतां आमदारा कडेन उलयतालो.
कांय गोष्टी जे स्लो आसा ते गोष्टी तो फुडें व्हरपाक पुर्णपणे प्रयत्न आसा. मुख्यमंत्री बरोबर त्यांची मिटींग जाली आनी मुख्यमंत्री हांगा ऑफिशियली चवथ जातकच परत मुख्यमंत्री येतले. हांव बेसिकली ना पार्टी, पण आज तांचो हांगा फावंडेशन स्टोन आसल्यामुळे आमी हांगा आयले. म्हजो जो हें आसा तो बेसिकली ऑर्गनायजेशन आसलो, त्यामुळे हांवें एक्झॅक्ट त्याच्या संदर्भांतलें टॅक्निकॅलिटी कितें इतलें म्हाका खबर ना, पण हांवें ताच्या कडल्यानूच आयकून घेतकच हांवें तुमकां सांगिल्लें. सो एज अ पार्टी ऑर्गनायझेशन हाव द सिस्टम इज वर्किंग कशें आसा तुमच्या एक पार्टी? वर्किंग कशें आसा ती एक कशें आसा की आमदार आमचो मंडळ अध्यक्ष आनी हांगाले सगळे बरोबर जॉयंटली फुडें वचपाचो सतत हें करतात. सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचो जो नेचर आसा आमदाराचो, आनी ताका लागून सगळ्या कार्यकर्त्यांक वांगडा घेवन फुडें वचपाचें ते सततीत प्रयत्न आसता आनी वेल प्लॅन वेल डिसिप्लिन आमदार. सर तो देर इज ना टू सायडलाईन दी प्रेझेंट आमदार अजिबात ना अशें कित्याक म्हणटा. जाय तसं कितें आसता पळय यार बदल म्हाका दिसता आमच्या दिपकूय उलयल्लो, इलेक्शन जशें येता न्ही तशें खूब जाण उबे रावपाचे प्रयत्न करतात. ही डेमोक्रेसी न्ही. आतां आमी आज फुडले भर जो प्लॅनिंग केला प्रोग्राम तो सगळो आमच्या आमदार अलॉंग विथ द मंडळ. त्यामुळे दिसभर आमदाराचे वेगवेगळे कार्यक्रम म्हाका दिसता रातचे 10:30-11 पर्यंत कितें तरी प्लॅनिंग केला म्हाका दिसता. बरोबर 12 पर्यंत वयतले. त्यामुळे आमी सगळे करतले, सगळ्यांक मेळटले. सर एक मिनिट, कदंबाचो कन्सल्टंट म्हाका मेळलो कार्य म्हणून, तो कितें म्हणटा आमकां हार्ड वर्क मेळना म्हणटा, ताका लागून बिल्डिंगेचें काम उरलां म्हणटा. हांव जायना आमचो आमदार तेचेर पूर्ण ताका खबर आसा. तो सांजचो तुमचे कडेन उलयतलो, आतां तेणी उलोवना, कारण प्रेस कॉन्फरन्साचेर तो डेफिनेटली सगळी गोश्टी कितें एक्झॅक्ट टेक्निकल प्रेस फ्रेंड्साक आमी कितें आसा Today, the foundation stone is being laid for the new fire complex. How do you feel and what have you got to say? Yeah, at the outset, I thank the Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawantji, and our TV President, and Carlos Almeida, MLA, for taking the pains and approving this project. And as told by him, I think the PWD will be finishing it in 18 months. As he mentioned about the high-rise building ladders, Government of India has sanctioned under 15th Finance Commission funds. So here also we will be upgrading the equipments also. Thank you.